Just imagine. Just imagine. Just imagine. मित्रांनो, वेलकम टू कसिनो प्राइड. जस्ट इमॅजिन. Just imagine. मित्रों, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो ललचाए, हे म्हणतात ते खरे मरे न्हू. रणवीर सिंग सुद्धा लग्न झालं मरे. विश्वास बसना मका बाबडो. अभी उम्र ही क्या थी. एनीवेज, रणवीर सिंह को उम्र कैद मुबारक हो. Just imagine. प्रतिमा कुतिनो is a firebrand leader, lady singam of Congress. लिपोवन दवरताले पयशे कित्याक थोड्यांचे घोव त्रास करतात भुरग्यांक फ्युचराक फॉर द फ्युचर जनरेशन आपल्या भुरग्यांक न्ही फॉर एज्युकेशन वीच मनी वॉज केप्ट इन द कुंडीज एंड इन द हंडीज आर बीन एक्सपोज्ड बाय दिस बीजेपी. What Narendra Modi had said, he had said, give me 50 days, नहीं तो किसी भी कचहरी में आऊँगा, 50 दिन के अंदर मैं करूँगा. अरे this Narendra Modi is such a bobcase. वो शब्द उपयोग न करें. He has only given tablets to the people. He came with a technology. He came with a technology saying there's something, one man is to sell chai, put the pipe in the nala and the gas would come, generate. So being the Prime Minister, this is the technology is giving. I think he's the greatest scientist of India. And this is the time people are waiting to show him in the upcoming elections where he stands. Because he himself has said, where is the 15 lakh gone? Where is the inflation reached? Where is economy? अच्छे दिन म्हणून यांनी काम केले फक्त बोबके फोडपाचे. आता उरल्या ते दीस या आमकां नाडटले म्हणून आता टायम आयलो आसा आमकां आमी जोत्यांनी मारतले. गोंयान अच्छे दिन कित्याक येना सांगा पळया. कारण सुदिनांक मेन पोस्ट मेळोंक ना रे अजून. सुदिनाच्या नांवानूच अच्छे दिन आसा मरे. सुदीन, अच्छे दिन, सु म्हणजे अच्छे, सुदीन, अच्छे दिन. फ्लॉप जोक. आता प्लीज डोंट लेबल मी एज अ MGB चमचा बी अशें रोगडे कळ्ळें. Just imagine. म्हाजो न्ही मनीसपणा वयल्यान विश्वास उठलेलोच, पण त्याय परस गोंयच्या पॉलिटिक्सा वयल्यान म्हाजो सामको आतां विश्वास उठला. देवा 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 देवा, कितें शॉकार शॉक दितात मरे. Just imagine. चर्चिल आनी आवेर्तानू बरे बराबर बसल्या सामके पांयाक पांय लावन. सोड, चर्चिलान खूब फावटी खूब पयलीं सांगलां बी की देर आर नो परमनंट फ्रेंड एंड देर आर नो परमनंट एनिमीज इन पॉलिटिक्स अशें चर्चिलान सांगलां. म्हणून हें पळोवन आमकां इतको शॉक बसलो ना. आमकां शॉक बसलो हें पळोवन. बाबू आजगांवकर आनी सोपटे सामके बडीज, सायकलिंग बडीज. 8 महिन्या पयलीं बाबू आजगांवकर आनी सोपटेची केमिस्ट्री अशी आसली. म्हणून कान्वाल हांवें मोर्जी हाडलो स्पीकर सर. बाब सोपटेकय आपयलो यो म्हूण तूं आमदार म्हूण थंयचो. ताणें येवन आसतना रावलो. आतां तेणें कित्या खातीर येवना तें म्हाका खबर ना. स्पीकर सर तो मोर्जी आपयलो, स्पोर्ट्स आपयलो. आमदार तुगे येना आनी तूं आनी कितें उलयता. आमदार तुगे कान्वाला आपयल्या येना गॅस चीफ गॅस म्हूण आपयल तेका. कळ्ळें तुका एक एप्लिकेशन दी म्हाका, मिटिंगेक घालया आनी तेजेर समज तेंच्यांनी आयकलें जाल्यार तें करपाक जाता. कांय प्रॉब्लेम ना. तुज्या आमदाराकय सांग तेजे भितर सपोर्ट कर म्हणून कान्वाला. कोणा रे सोपटेक. आमचे हॉनरेबल टुरिजम मिनिस्टर हांगा ह्या सभागृहांत जे कितें उलयतात पळय, म्हाका दिसता सांगपाची गरज आहा तुमी तांकां. हय ते हय म्हणजे खरें ते खरें, खोटें ते खोटें. कार्निवलाक ओपोज ना. म्हाजे पेपर सगळे जाय जाल्यार वाचून दाखयता तांकां केन्ना टायम आसता तेन्ना. म्हाका मिनिस्टर ह्या नात्यान म्हणजे ते मिनिस्टर आनी म्हाजो मतदारसंघ जेन्ना म्हाज्या घरान घुसपाक येता पळय, सादे शब्दान मिटिंगेक आफोंक ना, प्रोग्राम अरेंज करतना आफोंक ना, कार्निवलाचें निमंत्रण ना. मिनिस्टरान खरें ते उलोवचें ह्या सभागृहांत. स्पीकर सर हो एक नंबरचो कळ्ळें तुका.
हे हांव क्लियर सांगू शकता माझ्या कडेन मनीस आसा काढून घरा कडेन मनीस धाडल्या घरा कडेन प्रूव्ह करून दिवचे एक फ्रॉड केला एक मिनिट एक मिनिट मिनिस्टराक सांगता पेपर काढ वाचपाक येना मिनिस्टरान स्पीकर सर एक मिनिट घरा कडेन पर्सनल मनीस धाडले मंत्री आणि आयज दोगूय एकाच जाग्यार रावन सायकलिंग करता सायकल फुडें येता वचना ती थंयच्या थंय हेल्मेट घातलें आनी हेल्मेट घालपाक जाय कित्याक नाका सुदीन मागीर बाबू असगांवकारा विचारलो न्हू अरे हेल्मेट कित्याक घालूंक नाका म्हणून आतां हे पॉलिटिक्स कितें कसल्या लेवलार हे कितें पॉलिटिक्स काय ट्रिक्स कितें आमकां आतां हॉर्लिक्स घेवचें पडटा कितें Just imagine. सोपटे बाब तुमकां निलेश काब्रालान GTDCचो फूल हँडओव्हर कित्याक दिवंक ना त्यामुळे हांवें म्हटलें तुमी चेअरमॅन आसतना काब्राल GTDCन आतां ढवळाढवळ करीत जाल्यार तुमी मागीर बेजार जातले हय बेश्टे हय हय करूं नाका विचार करात काब्रालान GTDC पूर्णपणे कित्याक सोडूंक ना विचार करात आजूच आमी डिस्कस करताले मायसेल्फ आमचे MD त्या विशयाचेर तुमीच सांगलेलें एकदां की नोव्हेंबरान तुमकां मंत्रीपद दितले म्हणून तशें जर जालें जाल्यार तुमी खंयचें खातें मागतले टुरिजम म्हणजे बाबू आसगांवकारा सारका आड उडोवपाचें तुमी हें कट्टश केला साहजिकच हे उठाले रे बाबा उठाले उठाले हाँ उठा रहे मेरे को नहीं रे ये इलेक्ट्रिक सायकल को माथ्यार और खानार उठाले म्हाका सांगा सोडटे बाब तुमी आतां GTDCन सायकली घेतल्या पळय इलेक्ट्रीक त्यो गोंयांत चलोवपाच्यो म्हणजे कश्यो आतां पळय रस्त्यार खणलेल्या रस्त्यांचेर खणलेल्या हायवेंचेर आडवे तिडवे मदींच हायवे खणलेल्या व्हडली व्हडली हें घातलेल्या आनी तेंचे चलोव येता न्ही आतां हो ट्युरिस्ट जो येता तो पणजेच्यान दोना पावल पणजेच्यान कालांगूट कालांगूटच्यान अंजुना ही इलेक्ट्रीक सायकल घेवन वयतलो अशें तुमकां दिसता म्हणजे ट्युरिस्टान आतां फक्त सायकलूच मारत रावपाचें आनी जाम जावपाचो मागीर भोंवपाचो केन्ना तेजे पांय भरून येतले मागीर तो बिचार दर्या वेगळे कसो चलतलो न्ही फॉरेनाक कशें आसता सायकल ट्रॅक आसता तशी आमच्या गोंयांत सायकल ट्रॅक आसा न्ही म्हाका खरें सांगा मनानसून सांगा तुमकां दिसता ही सायकलीची येवजण सारकी तुमची सक्सेसफूल जातली हें शक्य आसा खरेंच सांगा तुमच्या ह्या हास्यान एक विलक्षण गोपनीय इंडिकेशन्स दिसतात म्हाका Just imagine. मायनिंगाचेर सेंटरान आमच्या तोंडाक पानां पुसलीत मायनिंग हो खंय राज्याचो विशय आतां सेंटराचो विशय न्हू अशें आतां युनियन गव्हर्मेंट म्हणटा 8 म्हयन्यांनी आतां सांगा वयन त्या टायमार लास्ट मुवमेंटार लास्ट ओवरींग आमकां खेळोंक धाडप आतां आमचो विशय न्हू म्हणटा अशें कशें जातलें आनी म्हाका आतां आमचो विशय कितें जाणा तुका सांगता एक मजा पुती गांवकर पळय पुती गांवकर पयलींच सांगता आमी खंयच्या आमदाराक खंयच्या तारखेक खंयच्या टायमार मेळोंक वयतले ते आमी ह्या आमदाराक अमक्या तारखेक मेळपाक वयतले त्या आमदाराक तमक्या तारखेक म्हटलें अरे अशें कशें पयलींच कित्याक तूं तुजी कार्डां ओपन करता पयलींच सांगता सगळें आम्ही क्लियर आसात आमचें जें एज्युकेशन आमचो मोड चालूच आसतलो आमी पयलीं फाल्यां सकाळीं 9 प्रमोद सावंताच्या घरा कडेन वयतले सगळे जाण म्हणजे प्रमोद सावंत घरा आसचोच ना पळय तेच्या नंतर सोमार आनी मंगळार सोमारा सरदेसाया कडेन आमी वयतले सरदेसाय सुद्दां घरा कडेन आसना मुद्दम पळया आनी मंगळार दिसा सुदिनाच्या गायच्या कडेन वयतले सुदीन सुद्दां घरा कडेन आसना पळय खंय तरी शूट मारलो फाटल्यान आतां म्हाका कळ्ळें पुती गांवकाराचेर सदांच मेंढी कित्याक पडटा ती पुती गांवकार आपली कार्डां पयलींच उक्ती करता न्हू पुती बाब एक सादें तुमकां एग्जाम्पल तुवें म्हाका जर पयलींच आयडिया दिली की उरलेले पयशे व्हरोंक तूं म्हाज्या घरा येवपाचो आसा जाल्यार हांव घरा कडेन रावतलो न्ही सांग सारकें लॉजीक पळय हांव रावतलो अरे यो तुजे पयशे व्हर उरलेले हांव इतिहास गवाह है अचानक हल्लो केला ताणीच जैत मेळयला पुती बाब आक्रमण Just imagine. मायनिंग मॅटर काय सॉल्व जायना आनी फॉर्मालीन इशू जाग्यारूय पडना फॉर्मालीन इशू इज लिटरली इन द कोल्ड स्टोरेज आनी मातसो तो भायर काडया थोड्या वक्ता खातीर Just imagine. आनी पयलीं आमच्या बरोबर आसात लॅब घाला न्ही तुम्ही कित्याक घालना सरकार
ओके 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 लॅब घाला लॅब घाला लॅब घाला अशी मागणी करपी पण इश्कॉलान आसतना कॅमिस्ट्री प्रॅक्टिकल्साक हमखास दाणी मारपी इब्राहीम मौलाना आमच्या बरोबर आसात. दुसरे आमच्या बरोबर आसात GFAचे नवे प्रेसिडेंट जेंका इम्पोर्ट नाका पण एक्सपोर्ट जाय चर्चिल बाब आलेमाव. तिसरे आसात आता हे सामके वेगळे हा म्हणजे थोडे असे मनीस आसता जे 8 उठ्ठा सुद्दां जाल्यार तांकां आळस मारता पण कारंजाळे दर्यावेळी सकाळचे 4 वचून नुस्तें हाडूंक जाय जाल्यार रातचो आलार्म लावन त्या टायमार 4 फांतोडेर उठ्ठात ते तेन्ना काय जायना. ते म्हणजे किशोर बाब आमचे किशोर नायक गांवकर. आणि चौथे आमच्या बरोबर आसात प्रवीण झाटये गोवा फॉरवर्डांतलो आदलो असो एकूच OSD जो आवडटा दुर्गादास कामत न्ही दिलीप बाब प्रभुदेसाय. चर्चिल बाब आय विल स्टार्ट विथ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां परबी GFA इलेक्शन जिखल्या बद्दल आनी चर्चिल ब्रदर्सान आय लीगाची फर्स्ट मॅच जिखला अगेन्स्ट शिलाँग लाजोंग तेजे तुमकां परबी. चर्चिल बाब टेल अस फ्रॉम वेन हॅव यू बीन प्रिपेरिंग फॉर दीस GFA इलेक्शन्स. May, June, July, August. A lot of investment. टायम एंड डेज म्हणटा हांव टायम एंड डेज. सद्या गोंयांत मायनींग बंद आहा आनी नुस्तें खावपाचें सामकें लोक हे आतां परत ताळखुळो सोडटा वचून दोंगरांनी. बरें एक डॉक्टर फाटीं म्हणटालो की फॉर्मालिनान खंय कांयच जायना. ते हरमल नायक इंदा सामान चोवपाचें दोतोरान कितें जाता तें. फ्रिजान नुस्तें आनी गोंयान कॉन्ट्रोवर्सी कितलो वगत उरता. 48 hours. बट दीस टायम इट इज टेकिंग म्हणजे टू मच टू लाँग. आतां नुस्तें पावसान बी बंद आसता पळय तेन्ना चर्चिल बाब म्हाका सांगात तुमी पावसान कशें कितें मॅनेज करता. पावसान तुमी कितें करता नुस्तें कितें करता पावसान. पावसाचेर आमकां केन्ना नुस्तें मेळनासलें. पावसाचेर आमी हारें आनीक खारें 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 नुस्तें. इब्राहीम बाब म्हाका सांगा खारें नुस्तें कोणाक दिवपाचें. गोंयचे हेल्थ मिनिस्टराक आर यू शुअर काय बेश्टोच म्हणटा. दिस फ्रॉम माय हार्ट आय एम टेलिंग यू. बरें तुमचें आतां खंय पावलां म्हणजे वेर हॅव यू रिच्ड टील नाव वेर हॅव यू रिच्ड. वी हॅव रीच 40,000 crores. आनी हाऊ मच इज लायक युअर म्हणजे तें ओनली 15-20%. किशोर बाब आतां इन्सुले नवें होलसेल फीश मार्केट सुरू जाता सो नॉर्थ गोवाचे लोक म्हणजे होलसेल नुस्तें थंयच्यान हाडूं शकता न्ही. दे मायट ब्रिंग. हो इंटर स्टेट विशय जालो. हो इंटर स्टेट मॅटर न्हू हो इंटर स्टेट बशींचो मॅटर जाला. आतां बशींनी कितले आतां नुस्तें धरलें हालीं धरलें पळय खुबशे. आतां कशें जालां तर फॉर्मेलिन आणि दुसरा इब्राहीम. वा कितें कविता म्हणजे कितें रायमींग अशें इब्राहीम फॉर्मालीन फॉर्मालीन इब्राहीम बरें रायमींग शें जालें. डोंट मायंड. लॅब घाला न्ही तुमी कित्याक घालना सरकार. दिलीप बाब म्हाका एक तुमकां प्रश्न विचारपाचो आहा म्हणजे एक गोंयान खंय आतां फ्रेश नुस्तें सवाय नुस्तें बरें नुस्तें अशें मेळटलें खंय. अशें म्हणजे दीज आर ऑल रुमर्स बीइंग स्प्रेड ऑन सोशल मिडिया ऑन मिडिया. आतां शिवराक रावल्यार बरो दिसता रे. आमची आजी सदांच म्हणटाली पेज रवो सत्व हेंच बरें पौश्टीक हेंच खाल्ल्यार बरें आतां. Just imagine. Watch Zara Hatke every Monday 1:30 p.m. and 10:30 p.m. President of India. Obviously, this. President of India. Modi. Wait. Modi. ना. प्रतिभा पाटील. मनोहर पर्रीकर. हांवच मरे सारके.
प्रणब मुखर्जी. How many MLAs represent Vidhan Sabha? 40 चोर 40 40 चोर 40. Chief Minister of Goa, Daman and Diu. Ogira. Yuvapanthi, Fridays 7:30 p.m. and 9:30 p.m. The all-new Prudent app is here. Watch news videos and bulletins on the go. Catch up with all your favorite programs. Never miss a breaking news with Prudent notification. Watch Prudent TV live on your phone. All new features and a brand new Prudent app available for Android and iOS. Just imagine. हर्षीनू आमचो आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे एक बरो शांत सुस्वभावी मनीस, बरे मऊ थंडपणे उलोवपी. पण हे इब्राहिम मौलाना आणि फिश ट्रेडरांनी त्याची तकली अशी इतली इरार केल्या ना, प्रेस घेऊन मेमोरेंडमा दिवन ताका इतलो त्रास केला न्हू की आतां मंत्री मेळत तेजेर तापत आसता. विश्वजीत तापता, फायरिंग दिता, मिडियाक बी हे म्हणटा. पण जाय तेन्ना मिडियाचो वापर करून घेता. आपल्या डिसिजनाचेर तो फर्म रावता, सदांच आसता तो, आनी आसतलो बी फुडें. फास्ट कामां करता, फायली सामकी फास्ट क्लियर करता. नो नॉनसेन्स टायप मनीस सामको विश्वजीत राणे अशी तेजी ख्याती आहा. अरे हो तर सामको फ्युचर CM मटेरियल मरे न्हू. जस्ट इमॅजिन. बाबा हे मायनिंग स्टार्ट जायना जाल्यार MGP खंय आपले कितें तें 15 डिसेंबर मेरेन डिसिजन घेतले. डिसिजन जालें जाल्यार डिसिजन तुका कशें कळ्ळें तर तें? इब्राहिम मौलाना तुमकां मेमोरेंडम दिल्लो पळय तेणें, तो खंय तुमी डस्टबिनान उडयलो खंय? मिडियाक सांगूंक सोदता असले हे इब्राहिम मुल्ला गुल्ला कोण हा हांकां मातशें पब्लिसिटी कमी दिया. आमी पब्लिसिटी दिना सुद्दां न्हू, जाल्यार जब जब फॉर्मेलिन इशू है तब तक इब्राहिम है. रुमर्स पसरलेले पळय, कितले लाख ते दिसाक? 5 लाख. If required more also. What is the problem? There's no problem. We are not here to feed the stomach of one trader. हे रोबो 2.0 चो ट्रेलर पळोवन अशें बाबा मातसो हायली इन्स्पायर्ड जाला आसता. चला एटलिस्ट मोबायल तरी पळयता ते व्हडले म्हणपाचे. आतां तुमकां आमी दिवाळीच्यो कितल्यो मॅसेजी धाडलेल्यो सर? म्हाका जाय ते तुमकां सांगता मॅसेजी आयल्यो. मागीर एखाद मॅसेज आमची रिप्लाय करपाची न्ही सर. आमच्या मॅसेजींक कितें सामकें रिसायकल बीन दाखयलें कितें? उत्तर दिवना तुमी आमच्या मॅसेजींक. हांवें उत्तर दिवंक ना कोणाकूच, आनी हांव उत्तर दिवपाचो ना कोणाक. रणवीर सिंग आणि दीपिका पाडुकोनाचें लग्न आतां दीप वीर वेडिंग कितलो बोवाळ न्हू, कितें गडगड सामको लग्नाचो. तुमी ताका चड पब्लिसिटी दिवपाची ना, बिकॉज दीज आर गेम ओवर इश्यूज बाबा. जस्ट लग्न म्हणजे गेम ओवर न्हू, आनी तेजे बाबड्याचें कितें. आतां थोड्या दिसांनी पळय रणबीर कपूर आनी आलिया भट हाच्या लग्नाचो बोवाळ सुरू जातलो रोखडोच. हें म्हणून म्हाका खंयचोच दुसरो विशय लागना. लगता है फिल्म नहीं देखते हो आप? अभी तो वाड़पई में भी नया मल्टीप्लेक्स आ रहा है सर, एक आध मैटिनी शो देख लो सर. वाळपय थिएटर फुडल्या वर्सा तो येता. तू आनी बलतेच घालची. डोंट क्रिएट फियर एंड एंग्जायटी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड. म्हाका सांगा बाबा, व्हॉट आर युअर व्ह्यूज ऑन राफेल डील? राफेल डील. This issue is somehow not dying down. This issue is constantly remaining a live issue. Just imagine. रजनीकांताचो 2.0 वर्जन रिलीज जावच्या पयलींच लक्ष्मीकांताचो कोर कमिटी 2 वर्जन लॉन्च केलो मरे म्हापशां. पार्सेकर मरे तकलेक ताप दिवपाचो आसा तो. इतिहास गवाय, टीचर हू हॅव टर्न पॉलिटिशियन्स आर ऑलवेज अनबिटेबल कॉम्पोजिशन सामकें. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मायावती, मुलायम सिंग यादव, सुब्रमण्यम स्वामी, आणि आता तर सुभाष वेलिंगर सुद्धा राजकारणात उतरता खंय न्हू, उतरला. अमरनाथ पणजीकर इज ऑल्सो ग्रुमिंग व्हेरी वेल. पण सध्या लक्ष्मीकांत पार्सेकर, प्रिन्सिपल अँड टीचर, इज गिविंग स्लीपलेस नाईट्स टू यू गेस. हांवें सांगिना. पार्सेकर जेन्ना म्हणटा की प्रमोद सावंत आणि सावयकर लक्ष्मी पुजनाच्या दिसा माझ्या घरा माझी समजूत काढूंक येयल्ले, तेन्ना आपणे तांकां प्रसाद दिवन घरा धाडलो. आतां पळय हेजो मिनींग कितें? व्हॉट इज दॅट प्रसाद?
शब्दांचो वापर तेजी मरे टॅक्टीक आनी टॅक्निक्स पार्सेकर ताप दिवपाचो तकलेक. जस्ट इमॅजिन. सर तुमच्या घरा दिवाळेक येयल्ले आमी फोव खावपाक. हांवें कांय कोणाक सांगूंक नासलें. मायकल लोबो आनी सुभाष फळदेसाय, गणेश गांवकर बी दे अप्रोच अस. ऑलरेडी इतले बेगीन? सध्या म्हाका सांगा तुमी कोणाक भडकयतात? सॉरी आय मीन सध्या तुमी कोणाचें मन आनी मत परिवर्तन करतात? लोकल कार्यकर्ता अक्रॉस द स्टेट. सुभाष वेलिंगकर आनी तुमी मांद्रे कॉन्टेस्ट करीत जाल्यार इट वील बी लायक प्राध्यापक वर्सीस प्राध्यापक. पूण एक्झॅक्टली तूं म्हाज्याच मनांतलें उलयलो. हांव सदां तुमच्या मनांतलें उलयता न्ही, तुमच्या ताळ्यांतल्यान मनांतलें हांवूच उलयता न्ही, आनी कोण येता? लक्ष्मीकांतजी, हाव वील बी दीस रजनीकांत 2.0? वॉट डू यू थिंक? नथींग न्यू. मीन्स द सेम ओल्ड स्टोरी. 400 कोटीचो पिक्चर आनी सेम ओल्ड स्टोरी आसतली अशें म्हणटा तुमी? रजनी कांट बट लक्ष्मी ऑल्सो कांट. जस्ट इमॅजिन. दीपक ढवळीकर म्हणटा मायनींग इशू 15 डिसेंबर मेरेन सॉल्व जालो ना जाल्यार MGP सरकारांतल्यान भायर सरतलो. सुनील ढवळीकराचे कितें विचार काय हेजेर? म्हणजे भाव एकाच हेजेर चित्ता काय? बेश्टे पळयात रे. जस्ट इमॅजिन. कशा आहात तुमी सुदीन बाब? बरें न्ही? आनी कितें फीट बी काडला बरो? 50, 52, 53. सगळे आंकडे सामके लायनीन एकाच घरान. बरें आहा. तुमी हे लव मामलेदाराक खंय फाटीं जयलो रे म्हणून असो मॅसेज धाडलेलो, कितें रिस्पॉन्स बी आयला तुमकां? ताजो रिस्पॉन्स काय येवना. BJPचे गोंयान अशे 2 भाग बी जाल्या कितें? म्हणजे अशें कोर कमिटी 1, कोर कमिटी 2, सिनियर एका सायडीक, नवे एका सायडीक. BJPचे हे अशे गोंयान हाल हे आमच्यांनी पळोवन आलो. बेश्टोत. ह्या वेळार तुमी वयल्यान मनान म्हणटा आसतले की आरे ते बाय इलेक्शन केन्ना येता, बेगीन येयल्या पुरो अशें. डेफिनेटली. खरेंच म्हणटा तुमी अशें? आतां हे नुस्त्याचे इम्पोर्ट नाका म्हणटा FDA मिनिस्टर विश्वजीत राणे. नाका म्हणटा नुस्त्याचे इम्पोर्ट नाका. एक्सपोर्ट करूं शकता. मागीर आमच्या ताटान कितें पडटलें? आंध्रान तामिळनाडूचें नुस्तें? गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गादास कामत ताका भरपूर त्रासदायक जाला. तुमकांय बी? कित्याक? कितें करता तो? छक्के पंजे करता. ते पिळगांव पंचायत बीन अर्दी सगळी गोवा फॉरवर्डान हाडली आनी कितें चालू धुमशान चालू आहा तेजें मया कितें. प्रवीण झाडये म्हणटालो एक OSD जो पयलींचो आतां फ्री आहा तो कितें कितें करीत आसता गे. हे सुभाष शिरोडकराच्या अंडर EDC सद्या कशें चल्लां कितें? ताचेर हांव कांय उलयना, म्हाका तें आतां पडिल्लें ना. तें बी सारकें. तुमकां कित्याक पडटलें? GSIDC जाल्यार तुमकां पडटा न्ही, EDC जाल्यार तुमकां कित्याक पडटलें? आनी तुमकां पडटलें बी कित्याक? तुमचे आतां मोठे मोठे प्रोजेक्ट चालू आहा न्हू सर. आनी कितें सांगा सर, एक दीस तरी तुमकां मुख्यमंत्री म्हणून आमकां पळोवपाक जाय. हे म्हजें स्वप्न आसा. आनी बेगीन जागे जाय. म्हणजे स्वप्न आसता पळय न्ही सर, स्वप्न हे एका आरशा भशेन आसता. सपने तो कांच के होते सर. ओके. तुमची कार्डां तुमी केन्ना ओपन करतात? डिसेंबर म्हयन्याक ओपन करता. हय, तुमी ते 15 डिसेंबर मेरेन सरकाराक प्रास दिला न्ही, नाल्यार तुमी काँग्रेसीन वयतले अशें कितें म्हटलें तुमी. हे आतां आनी कितें नवें, सगळ्यो फायली खंय निलेश काब्रालाच्या कॅबिनान धाडपाची अशी ऑर्डर काडल्या खंय. म्हणजे निलेश काब्राल डी फॅक्टो CM काय कितें? हे बरोबर न्हय. अरे बापरे. जस्ट इमॅजिन. सो मित्रांनो, याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन हांव हांगाच हॉल्ट करता. परत मेळोया फुडल्या आयतारा 7:30 आनी 9:30 प्रुडंट मिडियाचेर. विसरो नाका पळोवपाक तुमचो आवडटो कार्यक्रम. हांसत रावा, खेळत रावा, बरे हेल्दी रावा, बरे घटमूट रावा. आनी तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा गूड बाय, टेक केअर, बाय बाय, नेक्स्ट वीक, बाय. जस्ट इमॅजिन. जस्ट इमॅजिन. जस्ट इमॅजिन.